कोलोस्कारांक पावलुचें पत्र. मोहिमेवंत क्रिस्ताच्या एकवटांत नवें जिवीत. चॅप्टर 3. क्रिस्ता बरोबर देवान तुमकां पुनर्जीवन केल्यांत म्हणटोच सर्गींच्या वस्तूंचे जावन दी तुमचे ओत्रेक. थंय सर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्या हाताक बसलोलो आसा. तुमचें ध्यान मन सर्गींच्या वस्तूंचेर आसूं दी, संवसारांतल्या वस्तूंचेर न्हय. कारण तुमी मेल्यांत आनी तुमचें जिवीत क्रिस्ता बरोबर देवा सोबें लिपलोलें आसा. तुमचें जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त आनी तो दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमी ताचे बरोबर दिश्टी पडटल्यात आनी ताचे मोहिमेंत तुमकां वांटो मेळटलो. 3. धीर आनी बुजवण दिवपी बुदी. पोन्नें जिवीत, नवें जिवीत. देखून तुमच्या स्वयंबांत आसात ते संवसारी आवंडे मारून उडयात. पोजडपण, मेलेपण, कामचार, खोट्यो वंदोवण्यो आनी ती माणसुगे भायली गिरेस्तकायेची आशा. ही आशा खरेंच म्हणल्यार कुड्ड्या देवांची पुजा. असल्या वस्तूंक लागून देवाचें आयकोनांत तांचेर ताचो क्रोध देंवून येता आनी तांचे मोदें तुमी जियेताल्यात तेन्ना तुमचेंय जिवीत तसलेंच आसलें. पूण आतां हें सगळें तुमी सोडून दिवंकूच जाय. राग, क्रोध आनी विकटताय, जास्त्यो आनी पोजड्यो खोबरो तुमच्या तोंडांतल्यो कदींच भायर सरच्यो न्हय. एकामेकाक कदींच फोटी मारूं नाकात, कित्याक तुमचें पोन्नें पातकी सैम आनी ताच्यो चाली सोडून तुमी नव्या मनशाचो आकार घेतला. आपली पूर्ण वळख मेळ्ळो पर्यंत तोच रचणार ह्या नव्या मनशाक ओदीक आपल्या सारक्याचो नवो करीत आसा. हातून आनी ग्रीक आनी जुदेव म्हूण ना, सुनत केल्लो आनी सुनत ना केल्लो म्हूण ना, परको आनी जंगली मनीस म्हूण ना, गुलाम आनी स्वतंत्र मनीस म्हूण ना. आसा तो एकलोच क्रिस्त, सगळ्यां सोबें तोच. तुमी देवान विंचून काडलोलीं, पवित्र केल्लीं आनी ताचे अपुरबायेचीं देखून तुमी दयाळ मोवाळ काळजाचीं, बोलीं, खालतीं, दुलोब आनी व्हड सोंसणीकायेचीं मनशां जायात. दुसऱ्याचेर गाराणें करूंक निमीत आसल्यार तुमी एकामेकाक सोंसूंक जाय आनी बोगसूंक जाय. सोम्यान तुमकां बोगशिल्यांत तशेंच तुमीय एकामेकाक बोगसात. ह्या सगळ्या सुगुणांचो मुकूट कसो प्रितीमोग तुमचे मोदें वसून दी, कित्याक ताचे वरवीं सगळ्या सुगुणांचो संपूर्ण एकवट जाता. एकूच कूड घडून क्रिस्त दिता ती शांती भोगूंक देवाक तुमकां आपयल्यान, तर ही शांती दोळ्या मुखार दवरून तुमचें जिवीत चलोयात आनी तीच जावं तुमचें इनाम. आनी देवाक सदां दिनवाशी रावात. क्रिस्ताचो संदेश सुभापणा तुमच्या काळजांनी ठिकाण करूं. सगळे जाणवायेन एकामेकाक शिकयात आनी बूद दियात. तुमचीं काळजां दिनवासान भरों. स्तोत्रांनी, गितांनी आनी पवित्र आत्मो उपजयता त्या गायनांनी देवाची वाखाणणी करात. तुमी म्हणटात आनी कोत्तात तितलेंय सोम्या जेजूच्या नांवान करात आनी ताचे वरवीं देवाक आमच्या बापाक आर्गां दियात. कुटुंबा भितर संबंद. पोतिनीनो, सोम्याच्या एकवटांत आसलोल्यांक सोबता तशें तुमच्या पोतींक खालत्यो रावात. पोतिनो, तुमच्या पोतिनींचो मोग करात आनी तांचे थंय खोरायेन वागूं नाकात. भुरग्यांनो, सोगतांत तुमच्या आवय बापायक खालती रावात. हें सोम्याक मानता. आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक तिडकाव नाकात, नाजाल्यार तांचें मन मोडटलें. गुलामानो, तुमच्या संवसारांतल्या धोनयांक
सोगटांत खालती रावात. तांची शाबासकी जोडच्या मोनान फकत तांचो दोळो तुमचेर आसा तेदना न्हय, पूण साद्या काळजान सोम्याक मान दिवचे खातीर तुमी कोत्तात तितलेंय सगल्या काळजान करात. मनशां खातीर न्हय, पूण सोम्या खातीर. मजुरी कशी तुमकां दवरलोलें दायज सोमी तुमकां दितलो म्हूण उगडास दवरात. कित्याक खरेंच म्हणल्यार तुमी चाकरी कोत्तात ती क्रिस्ताची, आमच्या सोम्याची. पेल्याक वायट कोत्ता ताका आपल्या वायट कोत्तुबांक फावो ती खास्त मेळटली. कित्याक देव मनशाचें तोंड पळयना. देवाचें उतर हें